गोवा डेअरीचे खावड खरेदी आणि म्हशीचे दूध खरेदीचेर मोठो गैरव्यवहार जाला म्हणपाचे सिद्ध। दूधकारांच्यो कागाळी येवंक लागिल्ल्यान सरकारान 5 फेब्रुवारी 2020 हे प्रकरणाची चौकशी करपाची ऑर्डर दिल्ली। गोवा डेअरीचे एमडीनय पुराय व्यवहाराची चौकशी करून 17 फेब्रुवाराक सहकार रजिस्ट्राराक रिपोर्ट दिला तो असो। गोवा डेअरीचे वर्स 2016-17 वर्साचे खावड खरेदीची चौकशी। खावडीत कमी दर्जाचो कच्चो माल म्हारग दरान वापरलो। खरेदीत निकष बदलून खास मनशांक फायदो करून दिलो। खावडीचे प्लांटाक 2.94 कोटी लुकसाण केले। वर्स 2017-18 वर्साचे म्हशीच्या दुधाचे खरेदीचेरूय एमडीन ताचो रिपोर्ट रजिस्ट्राराक दिलो। तातूंत डेअरीचो आदलो एमडी, संचालक आनी अकाउंटंटांनी हांगाचे थंय केला। वर्स 2017-18 वर्सा म्हशीच्या दुधाच्या खरेदीचेर एमडीचो रिपोर्ट गैरव्यवहार एक्सपोज। सगळ्यात मोठे टेंडर घाल्ल्या व्यक्तीकडच्यान म्हशीच्या दुधाची खरेदी। लिटरा फाटल्यान म्हशीच्या दुधाचेर 3.5 रुपया लुकसाण। म्हशीचे दूध खरेदीचेर डेअरीक 50,79,000 रुपयांचो फटको। गोवा डेअरीची खावड आणि म्हशीच्या दुधाचे खरेदीत मोठो भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले डेअरीचे आनीक एक प्रकरण टडीक लागपाचे दिशेन। गोरवांची खावड आणि म्हशीच्या दुधाची मलय, डेअरीतले रेडे आणि बुकल्यांचे भकीत। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी।